तुमी ती जमीन दिवपाक रेडी आसा सगळी गव्हर्मेंटाक? आमी रेडी आसा. तुम्ही IIT प्रोजेक्ट जाय म्हणटात. हय आज तुमची ती मिटींग जाली कलेक्टरा फुड्यान बीन मामलेदारा फुड्यान बीन? हय नोटीस आयलेली नोटीस आयली हे 4 तुमी एग्रीमेंट सायन मारला एग्रीमेंट सायन मारला तुमगे एग्रीमेंट सायन मारला आतां कन्सर्ट टर्म सायन मारला दिले ताणें मागीर हाडपाक फाल्यां पण तुम्ही रेडी आसात दिवपा जाय? एक दोन मिटींग जाल्ली तातूंत पयली मिटिंगेक हांव एटेंड जालो ना, लोकांक घेतली, लोकांक खुबशे आरोपूय बी केले. दुसरे मिटिंगेक हांव एकटोच थंय गेलो ना आनी म्हजें कितें मत आसा तें सरळ त्या लोकां कडेन मांडलेलें. जे शेतकार आसात ते सोडून नाकातले भायले पळय सगळे लोक आसात. म्हाका सांगपा उद्देश इतलें की जांकां हेंची शेत वचना अशें नाकातल्या लोकांक जेन्ना हांगा हाडून तो पळय एक बोवाळ करपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी IITची विदूक करपाचो प्रयत्न जाल्लो हो खंय तरी एक निश्फळ आसा. म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन सगळ्यां कडेन की अशें करून लोकांक भितर फूट घालपाचो प्रयत्न करचे ना. हांवें परत टायम टायम सांगलें की प्रत्येक फावटी की हांव सगळ्यांक बरोबर घेतलो आनी हो विशय क्लियर करतलो. जे इफेक्टेड लोक आसा प्लस जे सांगीकार म्हण आसा आनी जांकां हांवें सांगी म्हणून फुडें वचपाचें सांगी फुडें घेवन वचपाचे जे लोक आमचे भितर आसात खंयच्याय फिल्डाचे असते त्या लोकांक सगळ्यांक उल मारता की 2 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर आमी मिटींग सांग्या भितर घेवपाची ठरयले कडेन आसा आनी ती घेता तेन्ना सगळ्या लोकांनी कॉपरेट करचें. कारण IIT हें कितें सगळ्या लोकांक एकदां कळचें शेवटचें हें म्हज्या लेवलाचेर MLA लेवलाचेर मागीर तयारी आसतली.